गोमंतक टीव्हीच्या फिफा 2026 वर्ल्ड कप अपडेट्स कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. फुटबॉल मोग्यासाठी ब्राझील आणि मॉरोक्को हांचे मजगती जी सी ग्रुपांतली मॅच आसली तिची खूब उत्सुकता आसली. न्यू जर्सी हांगासर जाल्ल्या ह्या मॅचीत ब्राझीलान मॉरोक्कोक 1-8 अशें गोल बाराबरीन दवरले. खरें म्हणल्यार 5 वेळा ही सर्त जिखिल्या ब्राझीला कडल्यान ह्या सर्तीत दावेदार आसा, विजेतेपदाचे ते दावेदार आसात. तांच्या कडल्यान पयल्या सर्तीन मॅच जिखपाची आस्त आसली, पूण मॉरोक्कोच्या खूब बऱ्या खेळाक लागून तांकां मॅच जिखप शक्य जावंक ना. ह्या मॅचीक 80,000 पेक्षा जास्त फुटबॉल मोग्यांची उपस्थिती आसली. पयलो गोल मॉरोक्कोन केलो. इस्माईल सेबारी हांणी 21व्या मिनटाक मॉरोक्कोक आघाडी मेळोवन दिली. ताचे उपरांत आपलो 50वो आंतरराष्ट्रीय मॅच खेळपी विनिसियस ज्युनियर ह्या 25 वर्सां पिरायेच्या खेळगड्यान 32व्या मिनटाक ब्राझीलाक बरोबरी सादून दिली. क गटांत ब्राझील आनी मॉरोक्को दरेकी 1 गूण मेळ्ळे. मॉरोक्कोन 4 वर्सां फाटीं कतार हांगासर जाल्ल्या सर्तीत उपांत्य फेरीपर्यंत मजत मारिल्ली. ह्या मॅचीत ब्राझीलाचो इटालियन प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटी हाणें 4-4-2 अशी व्यूहरचना दवरिल्ली, जाल्यार मॉरोक्कोचो प्रशिक्षक मोहम्मद वहाबी हाणें 4-2-3-1 अशी व्यूहरचना दवरिल्ली. ब्राझीलान आक्रमण केलें, पूण तांकां संदीचो लाभ घेवप शक्य जालें ना. मॉरोक्कोन तसोच प्रतिहल्लो केलो आनी ब्राझील आघाडी घेवचो ना हेची दक्षता घेतली. ह्या मॅचीत ब्राझीलाक आपल्या लौकिकाक साजेसो खेळ करप शक्य जालें ना. ही गोश्ट तांचो मध्यरक्षक ब्रुनो गिमारायस हाणें मान्य केली. ताणें मॅची उपरांत सांगलें की आमच्या खेळांत पासिंगांत खूब चुको जाल्यो आनी ताका लागून आमकां सुरवातीक गेमीचेर वर्चस्व दवरप शक्य जावंक ना. आमकां दुसऱ्या टिमीच्या प्रतिहल्ल्याक तोंड दिवपाक जाय, ताका लागून आमच्या खेळांत आमकां खूब सुदारणा करची पडटली. आमची शैली अशी खेळत आसा की आमी दुसऱ्या टिमीक चान्स दिनात, पूण ह्या मॅचीक मॉरोक्कोन आमकां चान्स दिवंक ना आनी आमकां गोल करप शक्य जावंक ना. ह्या मॅचींतले दोनूय गोल मॉरोक्को आनी ब्राझील ह्या मॅचींतले दोनूय गोल हाफ टायमाक जाले. अलिस्टर सैबारी हाणें पयलो गोल करतना ब्राझीलाचो गोलकीपर एलिसन हाका चकवो दिलो आनी आपल्या संघाक फुडें व्हेलो. पूण तांचो हो आनंद जास्त काळ टिकूंक ना, कारण ब्रुनो गिमारायस हाच्या पासाचेर विनिसियसान एक जोरान फटको मारलो आनी मॉरोक्कोचो गोलरक्षक यासीन बुनू हाका तेजेर कांयच करूंक जावंक ना. ब्राझीलाचो स्टार खेळगडो नेमार ज्युनियर ह्या मॅचीन खेळोंक ना. ताका लागून आक्रमणाची सगळी मदार ही ब्राझीलाचो 25 वर्सां पिरायेचो विनिसियस ज्युनियर हाचेर आसली. विनिसियस हो रियल माद्रिद ह्या क्लबा कडल्यान खेळटा. ताची ही दुसरी वर्ल्ड कप आसा. ह्या खेपेक ताणें गोल केलो आनी आतां वर्ल्ड कपांक त्याच्या नांवार 2 गोल आसात. हेचे पयलें 2022 वर्सा कतार हांगासर जाल्ल्या मॅचींत वर्ल्ड कपाच्या मॅचींत विनिसियस हाणें दक्षिण कोरिया हांचे आड गोल केल्लो. ह्या मॅची उपरांत ब्राझीलाचो कोच कार्लो एन्सेलोटीन सांगलें की मॅचीक जशी आमी सुरवात करूंक जाय आसली तशी जावंक ना. ताका लागून आपल्या मातशी चिंता आसा. आपल्या टिमीचे बद्दल आपल्याक मातशी चिंता सतायता. आमी बॉलाचेर कंट्रोल दवरूंक ना आनी मॉरोक्को हो एक बरो टीम. लास्ट फावट त्यांनी सेमीफायनल हुपिली. तांच्या बरोबर खेळटना आमकां आमचो खेळ उंचावपाक जाय आसलो. आमी हेजे फुडें बॉलाचेर जास्त पोसेशन दवरपाक जाय आनी बरी सुरवात करूंक जाय. आतां आमी जी फुडली मॅच आसा तेजेर लक्ष दवरलां. वर्ल्ड कप सर्तीन सी गटांत आनीक मॅच जाली. बॉस्टन हांगासर स्कॉटलंडान 1-0 आड अशें जैत हैती पंगडाचेर मेळयलें. ह्या मॅचीचें वर्सां म्हणल्यार स्कॉटलंड 28 वर्सां उपरांत ह्या वर्ल्ड कप सर्तीक क्वॉलिफाय जाला. तांच्या जॉन मॅकगीन हाणें फर्स्ट हाफांत केल्लो गोल निर्णायक थारलो. ताका लागून सी ग्रुपांक आतां स्कॉटलंडाक 3 गुणां सयत पयलें स्थान मेळ्ळां.
सामन्याच्या 28व्या मिनटाक रिबाउंड जाल्ल्या बॉलाचेर मॅकगीन हेणे बऱ्यापैकी नेम साधलो आनी आपल्या टिमीक फुडें व्हेलो. 1998 वर्ल्ड कप खेळिल्ले लास्ट टायम खेळिल्ले स्कॉटलंडाक ही पयली मॅच आसली. तांचो फुडली मॅच आतां मोरोक्को आड जातली. हैती ही टीम जवळपास 53 वर्सांनी ह्या सर्तीक क्वॉलिफाय जाला. पयल्या मॅचीन तेणी स्कॉटलंडाक झुजयलो पूण तांकां नशिबाची साथ मेळूंक ना. आतां तेंची फुडली मॅच ब्राझीला आड जातली. सी ग्रुपांत आतां स्कॉटलंड 3 गुणां आसत पयल्या सुवातेर आसा. मोरोक्को आनी ब्राझील हांचे दरेकी 1 गूण आसा. जाल्यार हैतीक अजून पॉयंट्स मेळोवपाची सुरवात करूंक जावंक ना. स्कॉटलंडान आघाडी घेतल्या उपरांत हैतीक ह्या मॅचीक बरोबरी करपाची संद आसली. तांचो रुबेन्स प्रोविडन्स हाणें एक बरो फटको मारिलो पूण स्कॉटलंडाचो गोलकीपर एंगस गन त्या फटक्या मुखार गडबडलो. दिसतालें की गोल जातलो पूण बॉल भायर गेलो आनी तशें कांय जावंक ना. कॅरेबियन देश म्हणून जी हैतीची वळख आसा तेचे पयले 1974 वर्सा वर्ल्ड कप सर्तीक खेळिल्ले. आयताराक जाल्ल्या आनीक मॅचीक ब गटांत सॅन फ्रांसिस्को हांगासर स्वित्झर्लंड आनी कतार हांची मजगती मॅच 1-1 आड अशी ड्रॉ उरली. ह्या मॅचीक कतार नशिबान थारलो. 4 वर्सां फाटीं 2022 वर्सा कताराक जाल्ल्या वर्ल्ड कपांत कताराक 3 मॅची हारच्यो पडिल्ल्यो पूण ह्या फावटी आपल्या पयल्याच मॅचीन बळिश्ट असो पंगड स्वित्झर्लंडाक 1-1 अशे गोल बरोबर दवरून त्यांनी 1 गुणाची कमाई केली. स्वित्झर्लंडाक एक दुर्दैवाचे फेरे पडलो. इंजुरी टायमाच्या 4थ्या मिनटाक तांचो बदली खेळाडू मिरो मुहेम हाणें केल्ल्या सेल्फ गोलाक लागून स्वित्झर्लंडाक ही मॅच जिखूंक शक्य जावंक ना. सेल्फ गोल जाल्या उपरांत कतार पंगडान व्हडलो जल्लोश केलो. तेचे पयले 17व्या मिनटाक स्वित्झर्लंड पंगडाक पेनल्टी फटको मेळिल्लो. त्या पेनल्टी फटक्याचेर तांचे ब्रिल एम्बोलो हांणी नेटान फटको मारून आपल्या टिमीक फुडें व्हेल्लो. ह्या वेळार कताराचो गोलरक्षक महमूद अबुदादा हाची चूक कताराक खूब म्हारग पडिल्ली. ताणें स्वित्झर्लंडाचो खेळगडो पेनल्टी एरियांक आसतना ताका सकयल उडयलो. ताका लागून रेफ्रीन VAR हेचो मदत घेवन पेनल्टी फटक्याची खूण केल्ली. ह्या मॅचीक कताराचो गोलकीपर अबुनादा हो मॅन ऑफ द मॅच थारलो. सामन्या उपरांत कताराचे स्पॅनिश कोच युलेन लोपेतेगी हांणी सांगलें की स्वित्झर्लंड सारख्या पंगडा आड हो पॉयंट आमकां खूब म्हत्वाचो आसा. ते म्हणटात की स्वित्झर्लंड हो पंगड एक युरोपांतलो एक बलिश्ट पंगड आसा. तांचे आड गूण मेळप हें सोंपें न्ही. तांचो टीम एक मजबूत खेळटा. तांच्या टिमीक जगांतल्या व्हडल्या लिगेक खेळपी बरे प्लेयर आसात. आमी फाटल्यान पडले तेजे उपरांत संयम गमावंक ना. आमी संयमान खेळ्ळे तेजें फळ आमकां मेळ्ळें आनी आमच्या वर्ल्ड कप इतिहासांतलो हो एक मौल्यवान गूण जावन आसा. स्वित्झर्लंडाचे प्रशिक्षक मात ह्या निकालाचे खूश दिसूंक ना. तें म्हणलें की आमी ह्या मॅचीची स्टॅटिस्टिक्स पळयली जाल्यार आमी गोलाच्या दिशेन 26 फटके मारले पूण आमी कताराचो गोलकिपराचे परीक्षा पळोवंक शकले ना. ताका लागून आमकां यश मेळूंक ना. म्हाका दिसता की अचूकता आनी आत्मविश्वास हितूंक आमी खंय तरी कमी पडले आनी ते सुदारपाची गरज आसा. स्वित्झर्लंडाचे प्रशिक्षक याकीन फुडें सांगतात की आमी बरे धांवले, आमी बरी खेळ केलो, बरे धांवले, आमी गोल करपाच्यो संदी केल्यो पूण जेन्ना गरज आसली तेन्ना आमी प्रभावी ठरले ना. हेका लागून आमकां मॅच गोल बाद अशी दवरची पडली. आयताराक जाल्ल्या आनीक मॅचीक वर्ल्ड कपाच्या ड गटांत ऑस्ट्रेलिया पंगडान शानदार सलामी दिली. तांणी तुर्कीये पंगडाचेर 2-0 अशें व्हड जैत मेळयलें. हे जैत सोखरूच ह्या नांवान वळखले वतले ऑस्ट्रेलिया टिमी खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. कारण फुडली मॅच तांकां ह्या ग्रुपांक अमेरिके सारको बरो टीम आसा आनी ऑस्ट्रेलियाक फुडली मॅच ऑस्ट्रेलिया आड खेळची पडटली आनी तुर्कीयेची मॅच पॅराग्वे आड जातली. पयल्या मॅचीन अमेरिकेन पॅराग्वेक हारयल्लो. ताका लागून ह्या ग्रुपांत आतां अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे दरेकी 3 पॉयंट आसात. जाल्यार तुर्कीये आनी पॅराग्वे हांकां अजून गूण मेळोवपाची चान्स मेळूंक ना. ह्या मॅचीक ऑस्ट्रेलियाचो 22 वर्षीय गोलकीपर पॅट्रीक बीच हाणें वर्ल्ड कपांक तशेंच आपल्या इंटरनॅशनल करियरांत
पदार्पण केलें. त्याची कामगिरी खूप बरी ठरली. ताणें 8 वेळा तुर्कीचे फटके हाडले आनी आपल्या संघा वयले संकट दूर केलें. ह्या मॅचीक जो तुर्कीसाठी जो प्लेयर असले तेमी खूब वेळा प्रयत्न केले की आमी गोल करतले म्हणून, पूण तांकां शक्य जावंक ना, कारण ऑस्ट्रेलियाचो डिफेन्स हो बरोच आसतालो. ह्या मॅचीक ऑस्ट्रेलियाच्या नेस्टोरी इरानकुंडा हाणें 27 मिनटां पयलो गोल केलो. ह्या गोला लागून ते विश्रांतीक एका गोलान फुडें आसले. ताचे उपरांत कॉनर मॅटकाल्फ हाणें 75व्या मिनटाक गोल करून ऑस्ट्रेलियाचो विजय निश्चित केलो. नेस्टोरी हाका मॅन ऑफ द मॅच हो पुरस्कार फावो जालो. वर्ल्ड कप सर्तीक नेटान मॅची सुरू आसात. प्रत्येक ग्रुपांक आतां चुरस जाला. आतां सोमाराक म्हळ्यार आयज मध्यरात्रीक ते सोमारा रातचे पर्यंत 4 मॅची जावपाच्यो आसात. हातूंत मध्यरात्री 1:30 नेदरलँड आनी जपान हांचे मजगती F गटांतली मॅच जातली. नेदरलँड पंगड ह्या मॅचीक कसो खेळ करता हाजेर सगळ्यांचें लक्ष आसा आनी जपानाक आशियाई पॉवर हावस अशें मानलें वता. तेजे उपरांत फांतोडेर 4:30 ई गटांत फिलाडेल्फिया हांगा आयव्हरी कोस्ट आनी इक्वेडोर ह्या पंगडां मदीं मॅच जातली. आयव्हरी कोस्ट आनी इक्वेडोर ह्या दोनी पंगडांची खेळपाची स्टायल वेगळी, ताका लागून तांचे कडेन कोण जिखता हाची उमळशीक सगळ्यांक आसतली. सर्तीच्या F गटांत सोमाराक सकाळीं 7:30 मॉन्टेरे हांगासर स्वीडन आनी ट्युनिसिया हांचे मजगती मॅच जातली. ह्या मॅचीक दोनूय पंगड विजय मेळून F गटांत 3 गूण मेळोवपा खातीर प्रयत्नशील आसतलो. वर्ल्ड कपाच्या H गटांत सोमारा रातचे 9:30 स्पेन आनी काब वेर्द हांचे मजगती मॅच अटलांटा हांगा खेळली जातली. स्पेन हो वर्ल्ड कपांतलो माची विजेतो आनी काब वेर्द खूब पदार्पण करता, ताका लागून ह्या मॅचीक स्पेन कसो खेळटलो आनी काब द वेर्द तांचो अनुभव तांचे कडेन कमी आसा ताजो लाभ उठोवन पूर्ण 3 गूण घेवपाक प्रयत्न करतले अशे संकेत आसात. गोमंतक टीव्हीच्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 हो आयतारचो दिसाचे मॅचीचे अपडेट्स आसले. आयज मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार. तुमकां वर्ल्ड कपाच्या ज्या मॅची जाल्ल्यो तेंचो अपडेट्स घेवन हांव येतलो. देव बरें करूं.